देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक मागता भाव भयणीनो. सांत जुआंव पावलो दुसरो ह्या संताच्या पुणशेताक आमी सगळीं आयल्या. हो वेळ सोम्या आमी करशिता. आमचो भगवंतू आमचे पसून विनंती करता सर संता भक्त ह्या घडये आमचे खातीर विनंती करच्याक ह्या पवित्र मंदिरांत आयिल्ले आसात. देवाचे दूत आमचे पसून आमची मागणी देवा मुखार घेवन व्हरच्या की आयते जाल्यान देखून भवाडतान बरवशान मोगान आमी हांगासर सगळीं आयिल्लीं आसा. आमची ते सवां घेवन आयिल्लीं आसा आनी देवाक अर्गां दिवंक आयिल्लीं आसा. भक्तीन ह्या आराधनांत आमी सगळीं भाग घेवया. उगडापण ग्रंथांत थंयसर अशें दिल्लें आसा 7व्या अध्यायांत 9, 10, 11, 12. हें जातस कोणाच्यांनी मेजूंक 7 दिनां तितलो व्हड एक लोकाजमो हांवें देखलो. तातूंत सर देशां भासांचो आनी जातीकांतीचो लोक आसलो. तो लोक दवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी खजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शिळे समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटलो, थारान सिंहासनार बसलेले आमच्या देवा थावन, थारान शेळये थावन वयते आशिर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. भाव भयणीनो, आमकां थारान दिवचो देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. आमी ताका स्वागत करूंक आयती जावया. सिंहासनार तो बसता, आमकां मेळोवंक तो येता. ताचो वैभव, ताची पदवी देखून ताका आमी आराधन करया. उक्त्या मनान आमी सगळीं ताका आराधन करया. आमी सगळीं उबी रावया. गावन गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. मुंड्या रुपार तूं लिपून आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटून आसाय. पुवी सांगा
तुजो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुड वंदना आराधन तुका सोम्यांतु जीवितासो आत्मी जीवित आमकां लाभोंसो हुंडो सोम्यांतु जीवितासो आत्मी जीवित आमकां लाभोंसो सर्गीच्या मान्ना आमकां पोसो पुवीत इंडाक आपल्या एकवटांसो सर्गीच्या मान्नान आमकां पोसो पुवीत इंडाक आपल्या एकवटांसो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुड वंदना आराधन तुका स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू घोळी बरो तू सामचे जिन्येसो एक सारो सोम्या जेजू तू घोळी बरो तू सामचे जिन्येसो एक सारो जेजू मोगाळा सगळे हात उबारया आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुड वंदना आराधन तुका हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया सुमिया तुका मी अर्घ देता या पवित्र अल्तारार तू करेंचा जरासा तुका मी मान करता तुका मी दिनवासता सुमिया तू करेंचा समसो देवम सुसुमी या पवित्र अल्तारार सिंहासनातून बसला येशू नीस देव नीस मुनी समसो बरोगोळी अवकारिस्ता तू करेंचा जरासा येशू तुका मी आराधना करता वंदन करता स्तुती करता सुमिया येशू आमच्यावर त्या मगानी संसारी आईला येशू आमका आशीर्वाद दिवच्या आमका कृपेन बरच्या तुझी वत्ते काकुळत दायडे आमका फोकतच्या येशू तू त्या मनान सर्वडा मगान तू जरा साईद कोण तुका मी आराधना करता अर्घा येशू होगळाप येशू महिमा येशू आराधना आणि स्तुती येशू मान आणि होगळाप आराधना वंदन स्तुती तुका नमन तुका हालेलुया 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 तुमची जाप जेजू तुझ्या कष्टा मरणाने पुनर्जीवानपणावरवी आमकां सोडयलाय म्हणया जेजू तुझ्या कष्टा मरणाने पुनर्जीवानपणावरवी आमकां तुवें सोडयलाय आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता जेजू तुझ्या कष्टा मरणाने पुनर्जीवानपणावरवी आमकां तुवें सोडयलाय आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता जेजू तुझ्या कष्टा मरणाने पुनर्जीवानपणावरवी आमकां तुवें सोडयलाय आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कष्टा मरणाने पुनर्जीवानपणावरवी आमकां तुवें सोडयलाय आमी सगळीं आमची तकली सक्रमेंता मुखार बगोवया आनी ते मलगडे सिंहासनार दिमेर पडोन सरपडोन मनाले पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय आमी सगळीं सांगाता म्हणया तीन पटी पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार बदला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय हृदयाचे रात दोन म्हणया पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार बदला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय परत हात उबारून म्हणया पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार बदला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय हालेलुया 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 देवाक वाकुणून ताची खाकुळत मागून तीन पटी ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत करे हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता
हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत करे. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत करे. आणि सिंहासनार असल्याक ताची स्तुती करून असे ते म्हणाले. थारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन, थारान शेळये थावन. म्हजे उपरांत म्हणा, थारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन. म्हणया, थारान सिंहासनातल्या आमच्या देवा, थारान शेळये थावन, थारान शेळयेत थावन, थारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन, थारान सिंहासनात बसलेल्या आमच्या देवा थावन, थारान शेळये थावन, थारान शेळयेत थावन, थारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन, थारान सिंहासनात बसलेल्या आमच्या देवा थावन, थारान शेळये थावन. थारान शेळयेत थावन. हात उबारून सक्रामेंता कुशीन आशीर्वाद आणि महिमा म्हणया, आशीर्वाद आणि महिमा, जानवाय आणि उपकार स्तुती, जानवाय आणि उपकार स्तुती, मान पदवी आणि बळ मान पदवी आणि बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. आशीर्वाद आणि महिमा, आशीर्वाद आणि महिमा, जानवाय आणि उपकार स्तुती, जानवाय आणि उपकार स्तुती, मान पदवी आणि बळ मान पदवी आणि बळ आमच्या देवाक आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. आशीर्वाद आणि महिमा, आशीर्वाद आणि महिमा, जानवाय आणि उपकार स्तुती, जानवाय आणि उपकार स्तुती, मान पदवी आणि बळ मान पदवी आणि बळ आमच्या देवाक आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमच्या सुम्याक सिंहासनार बसलेल्याक मान करून आता आम्ही गावया. मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या. हर एक दिमी सरकी संसारी सरपडो तुझे चारांनी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या. हर एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या. हर एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या. भाव भयणीनो, आता आमचें समर्पण देवा मुखार करुया. आमचे सगळे दोळे धांकया. हांव कितें सांगता तें आयकुचें बरें चीत दिवन. आनी जरी थोडी संगती आमी केल्ल्यो आसा, आमी पश्चातापवया, पूण देवाक आमी समर्पण दिवया. पयलें जावन आमचें जिवीत. भाव भयणीनो, जिवीत देवाचें देणें. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता की देवान मनशाक कांयतनांतल्यातलें रचलें, मातयेचो रचलें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. ताच्या मोगाची कृती मनीस. मनशाक उद्देश आसून रचलें म्हणून कीर्तन 138 ओळ आमकां सांगता. मनशाक देवान उद्देश आसून रचलो. आनी पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता की ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे सांगाता ससनाक जियोंक. आमी आवय बापायची कृती न्हय, देवाची. एफेसकारां बरयल्लें पत्री आमकां जागयता की आमी देवाची कृती. देवान ताच्याच कुशेक आनी ताच्याच उद्देशान आमकां रचलां.
हें जिवीत भाव भयणीनो आवयच्या गर्भांत देवान आकारलेलें कीर्तन 139 कितल्या सोबायेन देवान आमकां आकारलेलें तें कीर्तन वर्णिता. आमच्या जिविताचो आरंभ देव, तो आल्फा आनी ओमेगा आनी तोच आमच्या जिविताचें अंत्य. ताचे तावन आयिल्लें जिवीत परत ताचे थंय वेचें आमी आमकां स्विसारया. आमच्या जिविताचो मोग आमी केला गी. आमच्या जिविताची बेपारवा आमी केल्या गी. आमच्या जिविताची देसवाट आमी केल्या गी. हें जिवीत कूड म्हणल्यार तंबांत आसा. हांवें कशें रक्षण दिलां. जिणेंत कश्ट संकश्ट खंत बेजाराई येवचें साहस आयिल्ल्या वेळार ह्या जिणेची ह्या जिविताचें आखेर करूंक हांवें चिंतलां गी. जीवघात करूंक हांवें चिंतलें गी. हो जीवघात करूंक हांवें अटेम्प्ट केलें. ह्या जिविताचो नाश करूंक हांवें चिंतलें. हें जिवीत हेरांच्या गुस्तारांव जियेतां गी. देवान ताच्या उद्देशान रचल्लें. ह्या जिविताची केळकूल हांवें केली गी. ह्या म्हज्या कुडीचो बेपर्वा केला. कुडी पवित्र आत्म्याचें तेंपल म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. म्हज्या जिविताचें तेंपल तंबू हांवें कशें सांबाळ्ळां. हेरांच्या गरजेक उपेग केला. हेरां मरेफात खुशालकाय बगूंक हांवें ताची उपयोग केला. म्हजें जिवीत हेरांक खुशालकाय दिवच्याक, हेरांक संतोश हाडूंक हांवें प्रयत्न केला गी. एफेसकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय आमकां जागयता. वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्ता जेजू थंय बरें आदारन जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचलां. रोमाकारांक बरयलें पत्र 12 अध्याय 2 ओळ अशें सांगता. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारची न्हय, बदलाक तुमची मनां नवी जाय जाय. तुमचें जिणेचेंच रुपांतर जावंक जाय. जिणेचेंच रुपांतर तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमकां परत ही उतरां जागयतात की देखून तुमी कशें जियेतात त्या विशयांत सत्राय करा. तुमी बुदवंतां बरी चल जाय, बुद नातल्यां बरी न्हय. तुमी मतीभ्रश्ट बरी करचें न्हय. सोरोप येवन बेबदे जावचें सोण सोडा. नाजाल्यार तुमचें सगळें जिविताचें पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. देवाच्या उद्देशाक म्हजें जिवीत हांव वापरना सांगे. हें जिवीत पुरो म्हणून म्हाका बगलें गी. मरणाच्या संस्कृतींत हांव मेळ्ळां गी. आमच्या जिविताची बेपारवा केल्ल्याक ह्या जिविताचो सांबाळ हांवें बरें करून आतल्या वेळार ह्या जिविताची देसवाट हांवें केल्ल्या संदर्भार आनी देवाच्या उद्देशाक म्हजें जिवीत हांवें उपयोग करून आतल्या संदर्भाचे पश्चाताप पावया, दूख पावया. आमचें जिवीत ताका अर्पूण ताणें रचल्या उद्देशान जियेता म्हणून निर्धार घेवन आमी ताका मान करून सांगता म्हणया. आनी महिमा आराधन तुका सुमया. हरे दिमी सर्गी संसारी सरपडटा तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया.
हरेक दिंबी सर्गी संवसारी सरपडटा तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या. दुसरी विशयी भावार्थ. जुदाचें पत्र 20वी वाक्य आमकां अशें म्हणटा, तुमी मोगाचे न्हू, तुमचो भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा म्हणटा. हेब्रेवांगरा बरयलें पत्रीक 11 अध्यायी. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्यात. आबेल, अब्राहम, इजाक, योनोक, सारा आनी इतर सगळीं देवाक मानवल्यान. भाव भयणीनो, भावार्थ आमकां दिलां तें देवाचें देणें. सम्या जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ आमी पवित्र स्नानांत स्विकार केला. हो भावार्थ आमकां देवान दिलां देणें कशें, ताका मानवून जियोवच्याक, ताच्या कुशे विरोध वचूंक न्हय, ताच्या कुशेची बेपारवा करूंक न्हय, ताका मानवून जियोवच्याक. हो भावार्थ स्विकार करून देवाक मानवून जियोवच्याक हांव सूख लागी. देवाक कळीत नातले बरी हांव करतांगी. म्हज्या जिणेंत कश्ट येवचे सहज. हांव मनीस, हांव संवसारांत आसां. कश्ट, संकश्ट, वयला वयर पिडा, नश्ट, रीण, वावर केल्लें हाताक पावना, हें सगळें सहज. ह्या सगळ्यांतलें पार जावच्याक भावार्थ म्हाका देवान दिल्लें वर्तें देणें. हाजो उपयोग कसो केला हांवें. हांव भावार्थ होगडावन जियेलां आनी म्हाका देखता त्या मनशांकी त्या रितीची देख दिल्या गी. ह्या भावार्थांत देवाक खरो मोग आनी तशेंच देवाक वळखून हांवें जिये जाय आसलें. खऱ्या देवाक हांव वळखूंक शकना जालें जाल्यार खऱ्या देवाची आराधना करच्या बदलाक हांवें इतर देवांची, अन्य देवांची स्तुती केल्या, आराधना केला, ताचो पाटलाव केला. ह्या भावार्थान एका देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन मोग करूंक म्हाका आपोवन मेळिल्लें. ह्या भावार्थान हांवें मागणें करून त्या देवासोवें आसूंक, किर्तनां भाजनां गावन ताची स्तुती करूंक, बरोवशान जियोंक आसलें. जरी हांव सुकलांगी हें केलां जाल्यार हांवें नांवाक मात्र केलांगी. अर्द्या कुऱ्या मनान हांवें केलें गी. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान ह्या भावार्थान हांव जियोवन आसांगी, त्या देवाची स्तुती करन आसांगी. फावत ते परी म्हज्या भावार्थान हांव जियोंक सुखल्या संदर्भाचो पश्चाताप पावया. आनी आतां आमचो भावार्थ देवा थंय थीर खंचोवन आमी म्हणया. सत म्हणटा देवा सर्पद्वेदरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सुंबवलो, हांव कुवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो,
सर्गार सोडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूं येतलो सुतमंतां पवित्र आत्म्या कतोली पयसभेत भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाण कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. पवित्र सभेचो भावार्थ भाव भयणीनो सारूंक आमकां वडवीक आनी ददोसकाय भक्ता खरेंच वडवीक आनी ददोसकाय म्हाका जावं जाय. ह्या भावार्थांत जियोंक जेजून म्हाका आपोवणें दिला तसोच तो भावार्थ ताणें म्हाका दिला तर ह्या भावार्थांत जियेता म्हणून निर्धार घेवन ताका आराधन करून गवया मान आनी महिमा. आनी महिमा आराधन तुका सुम्या एक दिमी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या एक दिमी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सुम्या. तिसरें भाव भयणीनो आमी नियाळ करुया मोग आनी वावर. जुआंवचें तिसरें पत्र 11 वाक्य अशें म्हणटा बरें आदारता तो देवाचो भुरगो पूण वायट आदारता तो देवाक पळयोवन नेना. बरें आदारता तो देवाचो भुरगो पूण वायट आदारता तो देवाक पळयोवन नेना. आमी आमकां विचारया मोग देवान दिल्लें देणें. मोगांत देवान हो संवसार रचलो मोगान ताणें म्हाका रचला तो देव मोगच जो हांव आपल्या पत्रांत सांगता की देव मोग आनी कोण मोगान जियेता आनी मोगाच्या खरण्यांनी आपलें जिवीत रुता करता तो देवाक वळखता. जाकोब आपल्या पत्रांत सांगता मोग आनी वावर सांगाता वेता देखून मोगच देव म्हजे थंय मोग आसा तर हांव देवाक वळखता. देव म्हजे तान पयस ना तो वळ सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सत्तेन सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग करचो आनी म्हजो केल्ले बरी म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक म्हाका खंडीत साद आसा. हांव मोगान जियोंक सुकलां जाल्यार म्हाका पेल्याचो मोग करूंक साद जायना. म्हजोय मोग करूंक म्हाका साद ना. मोगाची बेपारवा हांवें केल्या गी म्हाका मोग आसा म्हणून म्हजी करणी मोगाची म्हणून हांवें दाखोवन दिवना जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत हांव मोगाचो व्यक्ती जावन जियेलां गी. म्हजे तावन कितल्या जाणां मनशांक जिवीत मेळ्ळां. हो जिवितांत एक बरवसो मेळ्ळा. म्हज्या मोगाच्या करण्या वरवीं कितल्या जाणांक आदार जाला. हो कितल्या जाणांक देवा थंय येवच्याक वाट जाल्या. म्हज्या कुटुंबांत मोगान जियोवच्या बदलाक अशांती हाडूंक हांव कारण जालां गी.
पवित्र पुस्तक तिमोथीकारां बरयल्लें तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत आमी ह्या संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी हो संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना. आमी रित्या हातांत आयिल्ल्या सगळें आमचें तें आसा जाल्यार देवान आमकां दिल्लें. सगळें देणेंच देवाचें. हो संवसार सून वेता आसतना आमी सगळें सून वेतल्या रितें वेतल्या. म्हजे थंय स्वार्थ आसा तर म्हज्या काळजांत मोग ना म्हूण जालो. म्हजे थंय निस्वार्थपण आसा जाल्यार म्हज्या काळजांत भरपूर मोग आसा म्हूण जालें. ह्या संवसारांत ती क्रेस्तकाय वडवीक हें क्षणीक हें कितेंच उपकार ना. देवान दिल्लें घेवन हांवें कितलें व्हडपण जोडल्यार कांय फायद्याक ना. देव दिता म्हज्या गरजेचें आनी गरजे भायर देवान दिल्लें तें हेरांचें. हांवें कितलो हेरांचो मोग केला. ह्या मोगांत हांवें 7चे 70 पटी बोगसूंक सकलांगी वा बोक्सांनी म्हजे तावन पयस गेलां. हांव मोग आसा म्हूण दाखोवन हेरांक कांटाळ्ळां पयस गेलां. कुटुंबांतलें पयस तांकां घरांतलें भायर गेलां धांवडायलां. हांव देवाचो मनीस म्हणून देवाचो भुरगो म्हणून दाखोवंक सुकलां. गरजेवंतांनी हात वड्डायतना तांकां दिवंक हांवें फाटीं सरलां. ताका दिवच्याक देवान म्हज्या हातांत घाल्लें. कसलो मोग म्हज्या काळजांत आसा आनी कसली दया म्हजे थंय आसा. फावो ते बरी जियोंक आमी सुकल्या जाल्यार भाव भयणीनो पाश्चातापव्या. देखून थेसलोनिकांकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत अशें म्हणटा, भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. तरी ह्या मोगांत आनिकी चड वाडा म्हणून भाव भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळच सांगलां तशें समाधानान जियों सदां. आपआपलें काम करा. तुमचेच हात पांय जोरोवन वावुरा. पवित्र सभे भायर आसल्या लोकां मुखारी मर्यादीन चलोवंक आनी कोणाच्याय हांगाक पडना जावंक तुमकां साध्य जातलें. ही उतरां मनांत धरून खऱ्या देवाचो आमी मोग करता तर आमी आमचो मोग केल्लो बरी पेल्याचो मोग मोगाच्या सेवेंत आमचें जिवीत करचुच्याक निर्धार करुया आनी आमच्या काळजांत मोग दिल्ल्या देवाक आराधन करून आमी सगळीं सांगता म्हणया, मान आनी महिमा आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. सगळे मान आनी महिमा
आराधन तुका सोम्या हरेक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मनीस फातकांत जियोवचें तुवें देखलें फातका मरेफात नासाची वाट धरली आनी ह्या नासाक संपडलेल्या मनशाक बचाव करतलो दुसरो कोणंत नातल्या वेळार जेजू तूं सरकारतावन ह्या संवसारी देवून आयलोय आमच्या मकान आमकां जिवीत दिवच्याक जिवीत सासनाक आमी जिये जाय आनी ह्याच खातीर आमकां रसलें म्हणून दाखोवन दिवच्याक तूं मनीस जावन ह्या संवसारी आयलोय तूं देवाचो एकलोच पूत मनीस जावन ह्या संवसारी आमचे सारको जावन जियेलोय आमच्या सर गतीन तूं जियेलोय जेजू आमचे कश्ट आमचे संकश्ट आमचे दूख कंत बेसाराय हें सगळें तुवें पळयलां आनी देखून तुवें म्हळें येया तुमी कश्टांतलो न्हू वसान वयतलो न्हू म्हजे सरशीं येया हांव तुमकां विशो दितां म्हजें सो तुमच्या खांदार घेया म्हजें लागचें तुमी शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो जिवितांत जेजू फावो ते परी जियोंक आमी सुखल्या तूं सत वाट आनी जिवीत त्या सतांत आनी त्या वाटेन हें जिवीत जियोवच्याक आमकां तुवें दिलाय आपोवणें वाट तुंस जालाय जेजू तरी आमी सुखल्या फातक्यांक सोदून तूं आयलोय आनी फातकी तुजें तें आकर्शीत जालें तुज्या शिकवणेक आकर्शीत जालें नव्या जिवितांतय ते भितर सरले जेजू आमचो तूं मोग करताय आमकां तुज्या रक्तान विकतें घेतलाय हें सगळें आमकां विसर पडलां हें संवसारी आकर्शण दादोसकाय आनी तशेंच हे संवसाराची दौलत आमकां तुज्या वाटेंत हांव पयस व्हरच्याक कारण जाला आमकां तूं बक्षी म्हणून तुजे लागीं प्रार्थिता आज आमी आयल्या जेजू तुजी काकूळट मागूंक आज आमी आयल्या तुजी कृपा सोदून आज आमी आयल्या तूं मात्र आमचो देव आमकां बक्षूंक शकतलो तूं मात्र आमकां वयर काडटलोय म्हणून फुडल्ल्यांक हात दिवन उखलचो देव तूं सलवल्ल्यांक जैत दिवचो तुजो देव तूं दुखेस्तांची दुखां पुसचो देव तूं पिडेस्तांक भलायकी दिवचो देव तूं कश्टतल्यांक आधार दिवचो विशेव दिवचो देव तूं बंदेत आसल्ल्यांक सुटका दिवचो देव तुजेर आमी पातयेता जेजू आनी ह्याच पातयेन आज ह्या पूर्ण थळाक आमी आयल्या आनी तुजे मुखार ना फावो जाल्यार आमी बसल्या आमची तूं काकूळट कर जिविताच्या हर एक घडी तुवें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडटा आनी तुका वाखाणता जेजू तुज्या वाटेन सोमकोंक आज निर्धार करता की हातूंच आमची वाट सासणीक जिविताची तूं सत देखून जिवितांत सत उलोवंक आनी सताक रुजवात दिवंक आमी निर्धार घेता आनी तूंच आमचें जिवीत आमचें आरंभ आनी अंत्य ह्या जिविताचो मोग कर हें जिवीत तुजे खातीर मात्र आमी जियेता म्हणून जेजू आज आमी बसयता
जशें सा पावलून सांगलें, हांवें जियोवचें जाल्यार क्रिस्ता पासून, मरचें जाल्यार ताचेच पासून, हांव जियेतां जाल्यार क्रिस्ता खातीर, हांव मरतां जाल्यार क्रिस्ता खातीर. म्हजी ही उतरां खंसून जेजू तुका मान करता, कित्याक तूं सदैव आनी श्रेश्ठ अधिपती, रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी. तूं एकलो मात्र अमर आनी तूं अगम उजवाडांत जियेताय. खंयच्याय मनशान तुका देखोवंक ना आनी कोणूच तुका देखोवंक शकना. तुका जावं महिमा, मान आनी होगळाप सदां सर्वतां. आमेन. आमी सगळ्यो बी रावया भाव भयणीनो, आमकां रसल्या देवाची आमी स्तुती करून आराधन करून गवया गीत सकल वा सृष्टी सिदा. ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ಆರಾಧ, ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ पवित्रात्मा आराधने, प्रीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने, नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने, प्रीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ भक्तिय आराधने. मखान भरलेल्या देवा, तुझ्या खाकुळतीन अंगासर सोबच्या देवा तुका आमी आराधन करता.
ह्या आराधनांत आमची सगळी पिडा खंत बेजाराई दूख तूं निवारताय आमकां सोसूंक तूं बोल दिताय आमचो रक्षक आमचो देव आमचो सहायक तूं आमकां आदार दिवचो तुज्या आत्म्यान आमकां तूं भरताय नवें रूप नवें जिवीत दिवन आमकां फुडें वचोंक बोल दिवचो तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सुम्या सगळ्या काळजांत मनांत आमी तुजी स्तुती करता ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ सगळे हात उभारून सकल वास शेषिता देवा पितानेगे आराधने रक्षके नरनाथा देवा सुतनेगे आराधने ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ हालेलुया 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 स्तुती करूया भाव बहिणीनो खंतीन बेजारान भरवून गेल्ल्या दुखांनी हंगसर आयल्या पिडा घेऊन आयल्या हेरां पासून तूं मागोवंक आयल्या आनी सर रितीच्या बेजारान निराशपणान डिप्रेशनान आयल्या घरचेन आयल्या प्रायाच्या पुरासनेन आयल्या जीविताच्या पुरासनेन आयल्या भाव बहिणीनो दोळे दांकून स्तुती करूया हालेलुया म्हणे सुम्याची स्तुती करूया आनी आमचो देव बरो करचो देव आमचो देव बोल दिवचो देव आमचो देव गुण करचो देव आमचो देव आमच्या कश्टांतले सुटका दिवचो घट्ट ताळ्यांनी आराधन करूया हालेलुया 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 सुम्या जेजू तुजी खंडवाळ्याची दिश्ट या भाव बहिणीचेर अंगासर भाप घालनासच्या तुझे आराधन स्तुती करच्या भाव बहिणीचेर घाल तांकां कृपेन बर या घडये तांकां सुटका जावं दी तुजे तांणी दिश्ट घाल्या सुम्या तुका ती लाल येवन आसात तुका ती आशे येवन आसात तुजो मोग ती आशेतात तुजी कृपा ती आशेतात तुजी शांती ती आशेतात जीवितांत बरवसो तूं मात्र म्हणून फाती येवन या पुणतळार आयल्यान जेजू आनी तुजे मुखार अंगसर आसल्या सर्वांची तूं काकूळ कर या संवसारांत आसतना जेजू कितलो लोक हजारांनी लोक तुजो पाटलाव करतलो तांकां हर एकल्यांक जेजू तुज्या उतरां मरिफा तुवें बरें केलें विशेष रितीन तुजी गुण करची सकत वाडली तुका आपडलेली बरी जाली जेजू तुका आयकलेली बरी जाली जेजू तुजी दिश्ट पडली बरी जाली जेजू तुजी सावळी पडली बरी जाली देखून सोम्या जेजू तुजी दिश्ट ह्या सर्वांचेर पडोवन दी तुजी सावळी हंगसर आसल्या सर्वांचेर पडोवन दी भवाडटांती थीर जावं दी मोग तांच्या काळजान वाडोवन येवं दी पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां ती जावन सता नितीन आनी प्रामाणीकपणान चलची ती सताच्या वाटेन समकवची जिवितांत जेजू तुका महिमा दिवची आखेर पर्यंत पुरासन लेखी नासतना जियोवची ती मनशां जावच्याक तांकां सक्तेन बर तांच्या हातापांयांक तूं बोळ दी मतीक समाधान दी संतोष दी तांच्या घरांत समाधानाची व्यक्ती जावन जियोवंक जेजू तांकां कृपा दी जेजू
तांची उतर प्राय बऱ्यान जियोवच्या कृपा फोव कर तांच्या उतर प्राय तांकां मोगमाई पास हेरातावन मेळोवंक फोव कर गो बायलांमध्ये मोग थीर जावं दी तांणी दिल्लें उतर अखेर पर्यंत जियोवंक तांकां साथ जावं दी एकामेका बुक्सूची कृपा तांकां फोव जावं दी पेल्याच्या गरजां पावचो आदार तांकां फोव जावं दी तुजो सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या मोगान तुजो मोग करूंक जेजू सगळ्या आत्म्यान तुजो मोग करून तुका फोव जावं दी जेजू तांकां फोव जावं दी आनी तशेंच जेजू निरंतरी तुजी स्तुती कीर्तना भजनां गावन जियोवंक तांकां आदार फोव कर सर तांच्या समस्यांतल्यान तांकां सुटय तांकां तुंच परिहार जेजू तांकां तुंच तुजे शिवाय दुसरो कोणूच ना जेजू सर तरांच्या वायटांतलें सर तरांच्या संकश्टांतलें देवसाराच्या पासांतलें बांदपासांतलें बंधनांतलें तुंच सुडका दी तुंच परिहार तुंच आदार तुंच जेजू तुंच तुजे शिवाय दुसरो कोणूच ना हे आमी फाती येता जेजू तुजेर आमी फाती येता जेजू तुका आमी आराधन करता तुका आमी होगोळशिता तुका आमी मान करता जेजू तुजेर हांव फाती येता जेजू मोगाळा सगळीं तुजेर हांव फाती येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव फाती येता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एकचे म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एकचे म्हाका पावसो तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू मोगाळा तुजो हांव मोग करता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजो हांव मोग करता जेजू मोगाळा आमी सगळीं म्हणया जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव बरवसो दवरता जेजू तुजेर हांव बरवसो दवरता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता जेजू तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता सुम्याचे आशिर्वाद जडोवंक आमी ऐती जावया गावन गीत ये देवडा सक्रामेंतां हे देवडा Bapa, kesefuta, kulasari sotiza, udbi maimang sesa, yekas kaya kesita, bukan dokai transpirita.
समीना वाढता आमेन. प्रार्थुया येशू म्या तुझ्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदां समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून आमकां दयेन फोव कर. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत आमी वाजता. मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एक पोटायता. देवीक तुझ्या पोळार सोम्या जिवीक तुला पळयता. दळबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदा काळजांत आमी वाजता. भाव भयणीनो, वर्त्या बलिदानांत आमी संगात मेळ्ळ्या आनी मिसाचें बलिदान वर्तें मागणें, वर्तें सर मागण्या प्रास वर्तें मागणें मिसाचें बलिदान. आनी हांगासर आमी देवाक अर्गां दिवंक आयल्या कित्याक अर्गां बलिदान आमची थेसवा मागणी आमी घेवन आयल्या. हें सगळें भेटोवन दिवया. देवाचो वर्तो मोग केल्लो आनी मोगाक साक्ष जाल्लो भगवंत जुवांव पावल दुसरो आमचो वर्तो गवळी तो. ह्या गवळ्याच्या भगवंताच्या पुणतळाक येवचें वर्तें बाग देवाच्या मोगाक साक्ष जाल्लो. ताचें काळीज देवाच्या मोगान सुम्याच्या मोगान भरलें. गांवभर मोग घेवन साक्ष दिल्लो. आमी हिंगासर येवचें म्हळ्यार देवाच्या मोगान वाडचें आनी त्या मोगाक साक्ष दिवंक आयती आसा म्हणून आमी हिंगासर आयल्या. देखून भाव भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागोवंक जाय म्हज्या काळजांत तुजो मोग वाडय. जशें ह्या भगवंतांतय तुवें तो मोग वाडयलोय आनी आख्ख्या पवित्र सभेक मोगाची रुजवात दिवंक, मोगान जियोंक आनी जेजूक थंय खळनासतना जिवीत भेटोवन तिरासनेन जियोंक ताणें ताची शिकोवण दिली, साक्ष दिली. त्या मरिफात म्हजेंय जिवीत सुफळ बरीत करच्याक ह्या मोगान वाडो म्हाका करपा दी. आनी ह्या मोगाक हांवें जियोवचें जाल्यार ह्या तुज्या मोगाक साक्ष जावन जियोंक जेजू म्हाका हाज करपा दी. ह्या भगवंताची विनवणी आमकां हाज फोव जावं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. भाव भयणीनो, मिसाचें वर्तें बलिदान फावत रितीन भेटोवच्याक आमकां अडकळ हाडटा ती संगत पाताक. जरी आमी केल्लें पाताक आमी पातकी म्हणून वळखोन एक घडीच्याक उगडासा काडया, पाश्चाताप पावया.
देवा लागचें बुकसाने मागून आमी सगळीं सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपोतवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून थोडा उसारून वायट आदान बोरें सोडून हांवें जायतली पातकां गेल्यान हुमसो अपराध हुमसो व्हड अपराध ह्या पासो बेगीन सुदान संकवार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपोतवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. Sumia kaklut Krista kaklut Sumia kaklut Sumia kaklut Prartuya देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फोव कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. दानियल नबुकदनेझराक म्हणालो राया तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मुर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसतली. हे मुर्तीची तकली अपूट भांगाराची, अर्दे निबावळे रुपयाचे, पोट आनी पेंकाट पितूळची, ताची जंगलां लोंगटाची, तिचे पाय अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कसलो येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंगटाचे आनी मातयेचे पाय फोडून तांचो चूर केलो. उपरांत लोंकाड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळपेकळ्या वयल्या फुलां भशेन चुऱ्यान चूर जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांचीं कुणां पर्यान उरलीं ना. पूण मुर्ती फोडिल्लो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली. हें स्वपन आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवट, पदवी, बोळ आनी महिमा दिल्यांत. मनशांक राजवट मनजंतींक अंतराळ वयल्या सुकन्याक खंयसरी ती वस्ती करूंक तुज्या हातान दिल्यांत आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरो एक राज उपजतलो पूण तुज्या राजा तितले व्हड न्हय. आनी उपरांत तिसरो एक पितूळचें आनी तें अख्ख्या संवसारा राजवट चलयतलो. त्या उपरांत एक चवथे राज उपजतलें लोंगडा इतलें घट. जशें लोंकाड सगळे फोडून ताचो चूर केलो तशें ते राज पयल्या राजांचे फोडून तांचो चूर करतलो. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंगडाचे पाय आनी अकटे तुवें पळयलें. ताचो अर्थ हो, राज फंटयले राज जातले पूण तांकां लोंगडाची घटसाण आजुनी आसतली.
देखूनच लोंकाड आनी माती मिसाळ जाली तुवें पळयलें. पांयाचें आंगठें अर्दे लोंकडाचें आनी अर्दे मातयेचें म्हणटस राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्कत जातलें. तुवें लोंकाड आनी माती मिसाळ जाल्ली पळयलें. असो अर्थ हो, ही दोनी राज्यां लग्न संबंदान मिसाळ जातलीं. पूण जशें लोंकाड आनी माती संदूंक जायना तशी ती राज्यां एकवटायलीं उरचीं नात. त्या रायांच्या काळार सर्गीचो देव केदींच ना जावचें ना तसलें एक राज स्थापीत करतलो आनी हे राज दुसऱ्या परचेचे अधीन जावचें ना. हे राज अदल्या सगळ्या राजांचो चुरू करून तांचो अंत करतलो आनी ते सदां काळ तगतले. जशी कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कोसलेल्या फातरान लोंगडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुप्याची पोट केली म्हूण तुवें पळयलें, तशें हें घडटलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सोपान करे आनी ताचो अर्थ ओस. देवाचें उतार हें. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या रसनानो तुम्ही सर्वेस्परा वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुम्ही सुमी सर्वेस्परा वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. तुम्ही आकाशनो सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. मोळबा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या पदवेनो सर्वेस्पराक वाकना. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. ताका महिमान दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. Hallelujah.
आनी हांव तुका जैत सोमुको दितलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. भगवंतू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तेदवा लोकां जम्या मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी धान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तुवें जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना, तसले दीस येतले सक्कडी खोस लावन घालतले. तुवें तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती खेदाला घडतल्यो, त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तुवें जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणी तुमकां फसायन अशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नेम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खडकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडजायच, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंय कंपन्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारेची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टीक पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें एक विपर्यस भाव भयणीनो. मनीस आपलें जिवीत भारी पुरासनें जियेता. सकड न्ही, पूण सडावत आनी थोडे पटी ह्या जिवितांत कांयच उद्देश ना म्हूण बगताना आनी जडाय बगताना, कश्टां वयर कश्ट येताना, नश्टां वयर नश्ट जाताना आखरेक हें जिवीत नाका म्हणून अंत करूंक फेसाडता. प्राय थोडे पटी उतर प्राय पावुल्ली, फावत तो मोग मायपास सेवा मेळनातली. थोडे पटी चिंतात, हेरांक कित्याक बार जावचें, मेल्यार कितलें बरें आसलें. हांवें सुरवेर म्हळें हें एक विपर्यस. कित्याक म्हणटा विपर्यस म्हळ्यार इतर थोड्यांतल्या मनजातींक हांव देखतां, जावं दी पेटो, माजरां, सुकणीं, तांणी केदींच चिंतलें ना जिवीत प्रासनेचें म्हणून. तांकां कांय तरी गाय जालो पांयाक, ते वणकान घेवन कशे मनी जियेतात. समांगी म्हजें जिवीत आखेर करया म्हणून खंय ताण म्हणून उडचें, खंय मनी पेपरार वा युट्यूबार पळयल्लें आहा गी. खंयच्या एक मनजातीन ना. देखून विपर्यस म्हळें मनीस अंत करता. देवान मनशाक कितल्या अपुरबायसो रचला, मगान रचला. संवसार सगळें ह्या संवसारांत सगळें देवान मगान रचलां. आनी खंयची एक संगत जावं दी आपणायतल्याक मरोंक कशी वरना ह्या संवसारांत, पूण मनीस मरचे विशांत चिंता. देखून आतां ह्या संवसारांत काळ आयला, काळ आमकां वाचूंक कळचे की मरणाची संस्कृती वाडटा, देसवाट. ह्या संवसारांत आमचें म्हळें कालें आसा. सांगया म्हाका कितें आसा की सगळें देवान केल्लें वैगी ना.
सगळें देवाचेंच देवानच रचलें ताच्यात खुशेन रचलें ताचीच इच्छा आमचो जीव सयत आमकां पुरबायन आकारलां किर्तन 139 बरें करून 139 किर्तन तुमी वाचया तें परत परत वाचया देवान आमकां कितलो सोबीत करून सृश्टिलां आवयच्या गर्भांत म्हळें समजता की कितल्या मोगान कितल्या जानवायन कितल्या नजूकपणान मनीस हें चिंतिना म्हाका एक उद्देशान देवान रचलां आनी तो उद्देश हांव जियेता पर्यंत तो उद्देश पंता पळयता पर्यंत हांव जियेतां ताचे खातीर म्हळें विसरता देखून भावार्थ देवान दिलें तें देणें तेंय विसरता मोग देवान दिला तूं देणें तेंय विसरता आनी आमच्या ह्या भावार्थाक लागून आमकां मेळिल्लें तें सुवार्थेची मोलां तेंय विसरून सोडटा तशें म्हळ्यार देवाक विसरोवचें देव राजवटकी चलयता म्हळें विसरून सोडचें देखून अनवार आमचे वयर आमी मागोवन घेवचें आनी आमी पळयता हेच्या वाचपांत पयल्यान जावं दी सुवार्थेन जावं दी आमी पळयता की देसवाट थंयसर दिसून येता पयल्या वाचपांत आमी पळयता नेबुकदनेझर राय ताका सपन पडलां हें सपन केदाला पडटा की जेरुसलेमाची देसवाट ताणें केल्ल्या उपरांत आनी भवट्यांक जुदेव भवट्यांक इस्रायल घरांक जेरुसलेम पवित्र देवाच्या हजारपणाचें आनी देव थंयसर वस्ती करता अपुर्बाचें मंदीर तें नाश केलें सबार जाणां भवट्यांक म्हणजे जुदेवांक ताणें जिविशी मारलें आनी गटमुटाल्ल्यांक ताणें बंदी करून बाबिलोनाक व्हेलें आनी तांचे पैकी 4 जाणांक ताणें ताच्या आस्थानांत वावर करच्याक विंचरलें दानियेल आनी ताचे संगाती आनी हे 4 जण रायाच्या कुशेक म्हणजे ताच्या मेजार ताणें वाडचें तें जेवण जेवंक इन्कार केलें कित्याक बावडटी ते आनी तांच्या शास्त्रांत थोडे आडवारलेले आसा आनी हें आमी खायना वायन दाकाचो रोस आनी सोरो आमी पियेना आनी असलें खाण आमी खायना आमी आमकांच बश्ट करना त्या देवाक आमी विसरना म्हणून ते सोगी जण तरणाटे निर्धार करतात सोगी जण आनी तांकां पळोवन खान घेताल्याची परीक्षा आमकां परीक्षा कर आमकां तरकारीचें जेवण दी आमकां उदक आनी तरकारी दी खावंक 10 दीस दी आमकां आनी उपरांत तांकां रायाचें मेजार आसलें जेवण जेवतल्यांक आनी आमकां कंपेर कर आनी त्या परीक्षेन ते पास घटमुटारले कित्याक भावार्थान देवाची खुशी करून जियोवचें तरणाटे तांच्या काळजांत देव मोग उजळटलो देवाची खुशी करची एकच आशा आनी जेरुसलेमाचें टेंपल देसवाट करून आयिल्ल्या त्या नेबुकदनेझराक सपन पडलें आयकलें न्ही तुमी सपन आनी हें सपन ताका खाता की आनी ताचो अर्थ ताका समजना देखून ताच्या मंत्रींक आनी ताच्या पंडितांक ज्योतिशांक तो आपयता म्हजें सपन तुमी सांगाचें आनी ताचो अर्थ तुमी सांगाचें नातर तुमकां मरणाची शिक्षा आनी ते म्हणाले तें कशें साद्य रया तुवें सांगल्यार आमकां सांगूंक साद्य ना 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 तुमी चुकोवन सांगशात म्हाका चुकीची वाट दाखयशात तुमचें इंटरप्रिटेशन दिशात आनी कोणू ना जालो ताका सांगतलो आनी तो वळ ते म्हणाले अंग एक आसा तरणाटो तो सांगूंक शकत म्हणून दानियेलाक ताच्या मुखार हाडून दवरलो आनी दानियेलान म्हळें राया थोडो अवकाश दी म्हाका आनी उपरांत हांव तुका सांगतां आनी सोगी जण हे सांगाता मेळ्ळे देवाची काकुळट मागून की आमकां तूं पाव रायाक पडलें सपन आमकां उक्तें कर आनी तसो अर्थ सांग म्हूण देवा लागीं काकुळट मागीर लागले आनी देवान तें उगडापें केलें जानवायती दिली आनी दानियेल राया मुखार येता राया तुजें सपन आतां हांव सांगतां म्हणून तें सपन तो सांगता आनी ताचो अर्थ असो तुवें एक मुर्ती देखली आनी माथें भांगाराचें अर्दें पितूळचें फेंकाड लोंकडाचें आनी थंय उपरांत जांगळ आनी उरलें सगळें माती आनी लोंकोड तूं भांगाराची कृती
आनी एकलो तुजे उपरांतलो पितळो आनी एक्सेट्रा आनी एक फातोर थंयसर कोणेंय उडयनातलो येवन त्या मुर्तीक मारता सगळें भस्मून चुरान चूर करता म्हळ्यार सो अर्थ कितें म्हळ्यार तुजी राजवडकी तुज्या उपरांत येतल्याची राजवडकी सगळी सत्यानाश जातली नपयस जातलें तुजें व्हडभाव तुजें व्हडपण आनी वैभव खंय उरलें पूण आखरेसो ती ती लोंकडाची आनी मातयेची मिश्रीत जाल्ली ती आळवकी येताना देव ताचें राजवट स्थापीत करतलो आनी त्या राजवडकेक अंत ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज इतल्या तितल्या महिमेन भरलेलें तें बॅबिलोन आज खंय गेलें नांव नासतना गेलें भाव भयणीनो सगळो संवसार जिखोवंक प्रयत्न केल्लो नेबुकदनेसार खंय गेलो नांव नासतना गेली सगळ्या संवसारार विस्तारता ती पवित्र सभा आनी विस्तारूंक वावर करूंक आसची आमी सगळीं तें राज देवाचें तें राज ससनाचें आनी सुवार्थेक आमी येतांव सुवार्थेक येता आसतना भाव भयणीनो शिसांनी तें मजबूत थेंपल नेबुकदनेसार रायान देसवाट केल्लें थेंपल परत जेरुबाबेल सुकलोंगी कळीत ना म्हाका थाने बांदलें आनी ताचेंत जेरुबाबेल म्हणून नांव त्या थेंपलाक दिल्लें थंय तांणी देसवाट केलें आनी ताचे उपरांत बांदल्लें श्रेश्ठ हेरोदान तें बांदून थोडी वर्सां संपली मात्र 4-5 वर्सां त्या मंदिराची सबाई पळोवंक आनी थंयसर बलिदानां पेटोवन तांकां साथ जालें आनी जेसून बसयल्लें तें हांगा पयलें प्रॉफेसी केल्लें तें 70 इसवेंत सगळें देसवाट जालें आजी देसवाट जाला फातराचेर फातर उरलें ना भाव भयणीन कित्याक जालें कित्याक त्या आकाशाचेर तें घडटालें राष्ट्रां झुजतलीं कित्याक तें दुकोळ येतलो कित्याक 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 म्हळ्यार मनशाच्या स्वार्था मरिफात मनीस देवाक विसरला मनीस देवाची वाट विसरला देवाच्या वाटेन सोमकोंक विसरला हांव सत वाट आनी जिवीत म्हणून हे संवसारी दाखोवन दिल्लो जेजू विसरलें जेरुजलेम विसरलें हा जेरुजलेमा सताची वाट दाखोवन दिवंक आयिल्ल्याक तूं विसरलें न्ही गी कितल्या प्रवाद्यांक तुवें जिवीशी मारलें हांव सांगता फातराचेर फातर उर आसोना तुजें पळय सताची वाट देवाची कुशी करूंक लोक विसरलो आजुनी विसरता न्ही आजुनी झुजतात न्ही राष्ट्रां आजुनी दुकोळ आजुनी येणे तने आवर येता लोक मरता दिसा दिसा टी व्ही पळया तुमी दिसा दिसा हांगा वावर आवर थंय आवर आनी कितें गी देसवाट झगडी सगळें कित्या वरवीं म्हळ्यार मनशाच्या खरण्या वरवीं मनीस स्वार्थ ह्या संवसारांत उरला मनशाचें स्वार्थ आमचें कांय ना पूण स्वार्थ मात ह्या स्वार्था मरिफात मनीस आज देवाक वळखूंक सकना ताच्या राजवडकेंत आसा ताची खुशी करून जियेसय ताका मानवून जियेसय बक्षून जियेसय प्रितीमोगान जियेसय बऱ्या करण्यांनी सोडून जियेसय कितेंय चड उणें आसा जाल्यार सुदारसून जियेसय हें सगळें विसरलां हांव म्हजें आपणाचें म्हळें चिंताप ओन खान ह्यो नेबुकदनेसार राया बरी मनीस भांगाराची कृती कशें जियोन आसा तांचे पैकी आमी आसा समाने तो एक फातर येतलो कोणी उडयनातलो आनी त्या मुर्तीक मारतलो सत्यानाश जातलें देखून जागयता भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी कोणाच्या वाटेक येचे कोणाच्या वाटेक बाचावी दिल्ल्या क्रिस्ताच्या वाटेन तो मात्र आमची बाचावी क्रिस्त एकलो मात्र आमची बाचावी ताच्या बाचाव्याच्या वाटेक ताणें हाडिल्ल्या सर्वस्वाच्या वाटेक आमी येचे हेरांक आनी येचे हांव मात्र आयल्या पावना हेरांकी आनी येवचें आमचें कर्तव्य तो येता म्हणा ताणें
ताणें येताना भवट पळोवंक मेळ्ळा गी म्हळ्यार एक सवाल आमचें तें सोडून गेलां. भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारया, ह्या संवसारांत कितें चलता म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक दिसता न्ही न्ही. मनशाची हक्कां तुटून पडल्यांत, दुबळीं जावनूच वेतात, ग्रेस्त जावनूच वेता. मरणाची संस्कृती विस्तारून आसा. मनशा मदें मोग ना जाला, बोगसाणें ना जाला. घोव बैला मदें आनी आवय बापूय भुरग्यां मदें तो एकवट ना जाला. लग्नाची संस्कृती तुटून पडटी आसा. जायते रितीचें वायट जावन आसा. हाचे मदें आमी जियोन आसा भाव भयणीनो. हाचे मदें जियेत आसतना आमी खंयच्या रितीन जियेचें म्हळ्यार एक सवाल आसा. आमी कशें जियेचें? देव मोगान जियेचें. ताका मानवून चलचें. देखून तो भवाट आमकां दिला. ताका मानवून चलचें, ताची खुशी करून जियोवचें. देवाक अतिचड मानवचें कितें म्हणून जेजून सांगलां. अतिचड मानवचें कितें? ताची खुशी, ताचें उतर पाळून जियोवचें. ताच्या संगतीक मान करून जियोवचें. कशें दानियेल आनी ताचे संगाती देवाच्या संगतीक मान करून जियेले. दानियेलाक त्या सिंहाच्या गुडाक उडयलो जाल्यार सिंहान ताका गिळूं ना. कित्याक? देवाक मान दिवचो व्यक्ती म्हणून ताका गौरव ताणें दिला. देव आमकां मानता, आमी ताच्या संगतीक खाल जाता, देवी आमकां मान दिता. हें आमी उगडास दवरया. देखून आमी एक निर्धार करया. ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या न्ही. देवाक मान दिल्लो, देवाच्या मोगान ताचें काळीज जळटलो. तो आमचो गवळी जुवांव पावल दुसरो. ताच्या पुणतळाक येवन जरी आमचें जिवीत ताणें शिकयल्ल्या वाटेंत आमचें ना जालें जाल्यार देखून आमी आमची वाट क्रिस्ताच्या वाटेन समकोवचें प्रयत्न करया. देवाक मानता तशें आनी ताच्या संगतीक अतिचड गौरवान आमी चलया. मोग, मायपास, बोगसाणें, सत, नीत, प्रामाणीकपण, पेल्यांची गरज आमच्या दोळ्या मुखार आसून एक संस्कृती सोम्यान परगट केल्ली ती मोगाची, बोगसाण्याची आमी ती परगट करुया. सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या. स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या. हर एक अथरेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. बापा आमचो काळीको उंडो आनी वायट तुका भेटोवचो. गे बापा आमचो काळीको उंडो आनी वायट तुका म्हज्या भावांनो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमेक आमचे नेके सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सरपोतवेदारांनी बोवरत्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काळ तुज्या मोगांत जियोवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां तूं फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां बहारुया. हांवें ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जो हांव फावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता होवे दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गांनी संसार भला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय भाव भयणीनो आमी आमकांच समर्पण दिवया जिणेंत कश्ट संकश्ट दुख कंत बेसाराई वयल्या वर येवचे साहस धैर्यान फुड करूंक आमी कृपा मागत जाय कित्याक आमचे की फुडें थाणे सोंसल्यात आमी समर्पण दिवया आमी आमकांच समर्पण दिवया आमचें उणेपण आमी समर्पण दिवया जरी ही दानां क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन परिवर्तन जायत तर आमी आमकांच ह्या दाना सगळें समर्पण दितना आमचें जिवीत रुपांतर जाता आमी पवित्र जाता आमकां बळ मेळटा आमकां धैर्य मेळटा सुम्याच्या मोगान जियोंक बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रोत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सचनी खरराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट्टसो गुट परगटूया तुझ्या कुसाने तुन जीवन पोलावर वितुवे आमकां सोडय काय सोमिया संसाराच्या सडवणारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिवित सोडून सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वी चढविस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळ्ळे बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदारण मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीचे काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजडीत मुखामडपणेक फावो कर ह्या वेदी भोंवतणी समज जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिसो निस्कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या समयान आमकां शिकयलें तें मागणें आतां भक्तीन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसो. एकमेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया भाव भयणीनो जेजू आमचो सोडवंदार देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनान वांटयली जाल्यार आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुवरा उर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या जिविता कुवरा कुर्बे सागोरा जीवो बोंडो तो जिवीत दिताय पातकांच्या पासांतलो आकारांकाय प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फांगताय. जिवीत मोजे तूं नंदन करताय. जिविता कुवरा कुर्बे सागोरा वंदन
शेळयांक राखताय पासव्या सोरोवाक व्हरून पायताय जिवीत जर तुकान बागयताय सर्गीच्या सुखा व्हरून पायताय जिवीताक कुवरा कुर्पे सागोरा वंदन क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोज्या प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत जुआन पाऊल दुसऱ्यान तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणेक संतोषचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेसूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता सस्नाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मी सालें वसा मकान आनी भवडतान जियो तुमकां धाडटा. Zuang pangdusya Wanditang sebut intuka Krista sarkya bopya gowlya Daivik mok sikhay tu amka Daivik takut amka ugadli Surgunachi mayma sikayli Sasugud jivita Einan tuja dili warmilvan Pagivon subang paldustria Vanditang serbetin tuga Krista sarkya borya bolya Daivik mokshikay tu amka
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भगेवन जो आंपाल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणे जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सातां दिल्लें बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बुकसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दयाकन बसया आमकां मेळिल्ल्या सर उपकाराक आमी आतां अर्गां दिवया आमकां आनी आमच्या भाव भयणीन सबार देणी आनी ताणें नेटयलां मागिल्ले सर उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात आनी भावार्थान पातयेन मागता आसतना तो आमकां बरें करूनच आसा सबार जणांच्या जिवितांत बरेंपण केल्लें तांणी वळखून बरपेन तांणी हांगासर उपकार तांणी दिल्ले आसात तांणी दिल्ले अर्गां उपकार स्तुती ह्या वक्ता वाचूं सांगता एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या उपकार आटयता एकल्याक सबार उपकार मेळिल्ल्या पासून उपकार आटयता खाजर जावन 10 वर्सां उपरांत एका जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या पासून उपकार आटयता हांगासर पुणशेताक येवन भक्तीपणान वांटो घेवंक फावो जाल्ल्या पासून उपकार आटयता एकल्याक सांजू पावलाच्या मसतीन मागिल्ले सर उपकार मेळिल्ल्या पासून उपकार आटयता एकल्याचे डायबिटीस BP कंट्रोलाक येवन बरी भलायकी संपूर्ण बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून उपकार आटयता एका कुटुंबाच्या सांद्याक बरी भलायकी सुख संतोष लाभल्या पासून उपकार आटयता एकल्याचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळटले म्हणलो बरवोसो मेळिल्ल्या खातीर उपकार आटयता एकल्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड लाभल्या पासून उपकार आटयता एकल्याचे पॉयन बऱ्या रितीन जावन शाबेतायेन आपण हाडिल्ल्या पासून उपकार आटयता कॅन्डी म्हणल्यार स्त्री एक मेंदवाचें ऑपरेशन जावन संपूर्ण बरी भलायकी लाभल्या पासून उपकार आटयता बेंगळुरू आल्बर्ट म्हळ्यार एका व्यक्तीक 90% ब्लॉक आसलें आतां संपूर्ण रितीन ताचें ऑपरेशन जावन संपूर्ण रितीन बरी भलायकी मेळोवन घरा पाटी आयला ह्या पासून उपकार आटयता सबार बरेंपण आमकां आमच्या भावा भयणी केल्लें आसा ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिवया आयचे दीस हांगासर येवन ह्या पुणशेतांत सोम्याचें आराधन करूंक फावो केल्ल्या पासून आनी हांगासर भक्ता जो आंपाल दुसऱ्या मुखांतर सबार बरेंपण ताणें आमकां दिल्ल्या पासून ताची आमी स्तुती गावया अर्गां दिवया आमकां बरी भलायकी दिल्या जिविताचें देणें फावो केलां आमच्या काळजां मतींत ताणें दादोसकाय दिल्या संतोष दिला आमकां बरी भलायकी ताणें दिल्या कुटुंबांत एकवट दिला संतोष दिला आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण ताणें घडाशें केलां आमच्या दिसपट्ट्या वावरा वेळार ताणें आमकां सांगात दिला आमच्या पयना वेळार ताणें आमकां राखलां सांबाळला आमचो दिसपट्टो वावर ताणें सुफळ केला जायतो पयशाचो वेव्हार जावं आमच्या दफ्तरांत आमचें तें काम जावं इतर काम जावं आमच्या शेतां भितर करचें तें काम जावं हर एक काम ताणें आमकां करूंक आमच्या हातां पांय बळ भलायकी घटाय ताणें दिल्या आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक ताणें आमकां सकत दिल्या आमकां कितें जाय ताणें आमकां फावो केलां आमकां कश्टार ताणें घालूं ना पूण आमकां केदाळा कितें जाय ताणें आमकां फावो केलां ह्या सर्वांचो उपकार आमी बावडया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वाकणटाव तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उबे रावया प्रार्थुया भोव काकुळदारा देवा बागेवन जुआ पाल दुसऱ्याचे देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळटा आमी वर्णिता ताच्या मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता
ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडून क्रिस्ताक सागजान जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा बसो देवा लागी विनंती कर. हे भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका वेसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळय. अशें तुज्या उतरान देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तीका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर. तुजे भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूते आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयकन बसात. सबार जणांनी तांची मागणी तेस्तावां बरपेनिशी हांगासर दिल्ली आसा ती हांव वाचून सांगता. तांची सांगता आमच्योय गरजो आसल्यो जाल्यार त्या गरजांक सांगता. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळे आमी भेटून दिवया. आमचे खातीर तो विनंती करून मागया. एका कुटुंबांत जायत्यो अडखळी आसात ते पयस वचून तांकां संपूर्ण सुटका मेळच्या मागोवंक विनंती केल्या. युवाजनां देवबिरातीन वाडोवंक शांती समाधानान जियोवंक हातीन धरिल्लें काम बऱ्या तरान पंथा पावोवंक रातीक जाल्ल्या एक्सिडेंटाचे बेंच सुटोवंक आनी रातीक बरी न्हीद पडोवंक मागोवंक विनंती केल्या. एक जोडे भुरग्याचे देण्या खातीर मागोवन आसता. भुरग्याचे देणे फावो जावच्याक. दुबईंत काम करचे एका चल्याक ताच्या कामांत प्रमोशन मेळोवंक आनी बरो सांबाळ मेळोवंक. एकल्याचे आस्पत्रेंत दाखल जाल्ल्या व्यक्तीक ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागोवंक विनंती केल्या. 2 कुटुंबांनी समाधान मेळोवंक. एकल्याक अमेरिकाक वेचे भाग फावो जावंक. एकल्याक ऑस्ट्रेलियाक विजा मेळचे खातीर. एकल्यान दिल्ले पयशे पाटी मेळच्या पासत वाटेचे समस्ये सदां नितीन पर्याय जावच्याक. एकल्याचे कुडींतले सर्व जॉयंट्स पेन आसात ते संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक. एकल्यान हातीन घेतिल्लें सर्व काम संपूर्ण रितीन जावच्याक. एकल्या पेंकटाचे पांयाची गांठीची दूख गूण जावच्याक. एकल्याचे वेरिकोस पेन ते गूण जावच्याक. एकल्या जॉन्डिस पिडा ती गूण जावच्याक. बुआनिका अक्रिस्तांव एका भुरग्याचे फिट्स पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक. एका कुटुंबान हातीन धरिल्लें घर बांदपाचें काम बेगीन ते पंथा पावोवंक आनी गरजचे लॉन येदीन ताका वेळार मेळोवंक. एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक. घरांत मोतीक आनी कुटुंबांत समाधान रास करूंक. कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक. पांयाची गांठीची दूख आनी हुलोप गूण जावंक. तरणाट्याक परगांवांत बरें काम मेळोवंक आनी एका तरणाट्याक बरी बूद मेळोवंक. पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक. कॅन्सर पिडा गूण जावंक. 4 वर्साच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक. आयरिनाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विनंती केल्या. इन्वेस्ट केल्ले पयशे जाता तितले बेगीन बऱ्या रितीन पाटी मेळोवंक. कृशीचेर बेसांव लाभोवंक. कुटुंबांत कठीण राग मोसोर पयस वचून कुटुंबाच्या सांद्यांनी समाधानान जियोवंक. कोट्या सक्तेन भरलेल्या एका व्यक्तीक त्या कोट्या सक्तीचो प्रभाव पयस वचोवंक आनी पवित्र आत्म्या सक्तेन बरोवंक. भावां भयणी मदें माया मोग रास करूंक. बरें काम फावो जावन बरें सांबाळ फावो जावंक एकल्या मागोवंक विनंती केल्या. एकल्या फूड एलर्जी जावची आसा. खाना जेवणाची एलर्जी जावची आसा. तांतूंत संपूर्ण सुटका मेळोवंक. ल्हान भुरग्याच्या मेंदवांतले शिरेचे समस्ये संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक. पप्साचे समस्ये वरवीं उस्वास सोडूंक कश्ट जाता एकल्याक ती ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळोवंक. स्त्रियेच्या दोळ्याचे इन्फेक्शन गूण जावंक. मागणे करूंक कृपा मेळोवंक आनी कामाक वचोवंक जावचे खातीर. भायल्या गांवांत शिकोवंक आसच्या एका तरणाट्याक मुखल्या कामा खातीर एग्जाम बरोवन परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक.
भायर पडिल्ले मोबायल बेगीन सपाटी मेळोवंक बिझनेस करूंक करपा मेळोवंक दोगा भुरग्यांनी इस्कॉलाक वचोंक तेगा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मोतीक उजवाड परिवर्तन जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें फलितांश मेळोवंक माडयेक आनी कृशींत थंयसर आयिल्ली रोग आनी सर्व नश्ट पर्याय जावंक युके गेल्ल्याक एकल्याक बरें काम मेळोवंक आनी तशेंच मोतीक समाधान बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें शॉप विकून वचोवंक एकल्याचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एका चलयेन पाठशालीक वचनासतना बरी भलायकी बरें शिकाप करूंक आदार मेळोवंक एकल्याची थायरॉयड पिडा गूण जावंक सर्व वनपासतां सुटका मेळोवंक हांगासर सदां नोवेनाक येतल्या एका स्त्रियेक दोळ्याची दिश्ट संपूर्तीन पाटी मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचे जायते रीण आसा एकल्याक फ्लॅट दिवन बनायला त्या व्यक्तीचे ताणें घाल्ले पयशे संपूर्तीन ताका पाटी दिवचे खातीर एकल्याची पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या 7 जाणांनी म्हजे लागीं मागोवंक विचारलें आसा तांच्या हर एकल्याच्यो गरजो ह्या वक्ता भाग्यवंत जो पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळें हांव भेटोवन आसा 7 जाणांनी हांगासर फाटल्या दिसांनी तांजानियांतान एक यासाक म्हज्या संगाता फाटल्या दिसांनी वावर केल्लो हांगासर 7 जाणांची कुमोक म्हज्या मुखांत मेळिल्ली आसा तांणी 7 जाणांनी तांचे इरादे कुटुंबांतल्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर भुरग्यां खातीर युवाजनां खातीर कुटुंबांतले समस्ये पळोवन करचे खातीर कुटुंबांत बरेपणे जावचे पासत मागोवन तांणी त्या तांजानियांतल्या 171 भुरग्यांक आदार दिवचे खातीर मिसावा खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून तांणी दिल्ले आसात तांच्योय गरजो ह्या वक्ता हांव हांगासर भेटोवन आसा तांच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर भेटोवन आसा तांच्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या गरजा पासत बाबरतान फातयेन आमी मागया जेजून सांगलेलें आसा जें कितें तुमी मागता तें तुमकां येदोळस मेळना म्हूण तुमी मागा आनी तुमकां खंडीत मेळटलेंच जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत जेरेमिया प्रवाद्या मुखांत थंयसर मेळ्ळेलें तें देवाचे उतार आमी 7 फावटी हांगासर तें म्हणलेलें आसा परत आमी म्हणया म्हाका बरें कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक आमच्या ह्या भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळें आमी भेटोवन दिवया आनी भावार्थान परत आमी मागया आमकां बरें कर आनी आमी बरीं जातलीं आमचें थारान कर आनी आमकां थारान मेळटलें कित्याक तुजी आमी स्तुती करता आमकां बरें कर आनी आमकां बरेंपण लाभतलें आमचें थारान कर आनी आमकां थारान मेळटलें कित्याक आमी तुजी स्तुती करता उबी रावया तूं आमकां पाव येवकारेस्त असो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेगी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेन पडों दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मेरी देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन सुम्याच्या नवी आमचो आधार आनी रस्ता सर्गनी संसार सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया जी पिडेस्त आसात तांचे हात आद्यार दवरया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली
तेच परी तुजो सेवाक भगवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंतुची मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परजेन बगूंक आनी भवाडटांत जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भवाड तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. ती दोडो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक तुमची तकली बगावची. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यानुसार वायटांतले तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगोवंक तुमी फावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सुवें सदां आसो. मोगाच्यानो सक्रामेंताचें आराधन कर. मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी तशेंच नवें करून देवाचे विस्तार आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर पिडेस भाव भयणीचेर आमी प्रत्येक मागून घेतली. आयच्या दिसा व्हडा संख्येन आयिल्ल्या तुमचो समेस्ताचो उपकार बावडटा. आयच्या दिसा हांगासर आराधन सोलून व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आदार दिल्ले आसात. आमच्या खातीर मागिल्ले आसात. मनादीक बाप अनिल जोयल डिसोजा तोकर फिरगयचे विगार तांकां तुमचे समेस्त तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन हांव तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरासर बरें मागता. आयच्या दिसा फेस्त मेस्त आनी तशेंच मुर्दाम दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता. तुमी मुखार येवचें. आयच्या प्रधान याजकांत हांव तुमी मनाची वात स्विकार करची. हार्वी लोबो बेंगळूर फेस्त मिस दिल्ले आसात. सिडेल मॅनेजर्स सांबोस्त्या वाडो. जॉन मार्टिन रेगो भाग्यवंत कुर्सा वाडो. अनिल आल्बर्ट डिसोजा लोड्स वाडो. तशेंच उपकारी मनान मुर्दम दिल्ले आसात. मॅग्रेल फर्नांडीस सान थॉमस वाडो. कॅन्डी रोड्रिगास मुंबय. मॉली डिसोजा बेंगळूर. सिल्विया लियो थावरो सान पावल वाडो. सेवरिन डिसोजा फ्राजेळ. मोगाच्यानो मुखल्या वर्साचे कातोलीक पंचांग कॅलेंडर तुमकां जाय जाल्यार ती स्टॉलार मेळटात. तुमी थंयसर तुमी सिस्टरी लागचें तुमी घेवन येता. आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. उबे रावया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय. मोगान आमची जतन करताय. आमकां ह्या संवसारांची येत आसतना आत्मीक कुरपेन भरच्याक आत्मीक खाण जेवण तूं आमकां दिसपडतें तूं दिताय. तेंच आत्मीक खाण जेवण हर एका पवित्र एवकारिस्तान तूं आमकां दिताय. तुज्या पवित्र उतरां मुखांतर तुज्या उतरां मुखांत देवाच्या उतरां मुखांतर तूं आमकां आमच्या आत्मे तूं दादोशी करताय. आमकां तुजे कुरपेन भरताय. आमच्या कुडीच्या पोशणाक उपकार तें खाण जेवण थंय तूं आमकां तुज्या उदार देण्यान तूं फावो करताय. आयच्या दिसा आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर आनी आयिल्ल्या सर भक्तिकांक
आपल्या त्याग असो सॅक्रिफायस असो गुर्त जावन उदार मनान दान दिल्ल्या त्या कुटुंबाच्या सहसांद्यांचेर आपलो जल्म दिवस संभ्रमच्या त्या भुरग्याचेर विशेष रितीन तूं आशिर्वाद घाल बेसावानी बरें वाडोवन येता आसतना तुज्या पावलांनी ताणें चलोवंक तुजे कुरपेन ताणें नेटोवन एक अप्रुबायेचें जिवीत जियोनच्याक तुजे कुरपेन बेसावानी ताका बरें आनी हे जेवण सेवल्या आमचेर तुजे बेसाव मागता आसतना ह्या जेवणा मुखांत सडीत घटाय आमी जोडून कुटुंबांत सेस समारा माया मोगान आमी जियोनच्याक आनी आमचे देखी बरीत जिनिया मुखांत तुज्या मोगाक आमी साक्षी जावंक गरजेचो आदार तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. Sangyaso shantiso dutamso Mage wonzuwa pau dusro Devika kultiso bhakto Mage wonzuwa pau lamso Sangyaso shantiso dutamso Mage wonzuwa pau dusro Devika kultiso bhakto Age wonzuwa paulamso Naman naman tuka Naman naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Naman naman tuka Naman naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Raji sandan mok seva tuzo perzer Patlauda Krista sotum bulbon Ubi sabeso rai ubor Age wonzuwa pau dusro Raji sandan mok seva tuzo perzer Patlauda Krista sotum bulbon Ubi sabeso rai ubor Age wonzuwa pau dusro Naman naman tuka Naman naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Naman naman tuka Naman naman tuka Devik bhakta amcha santa Shanticha kuvara Mogal putra sobe Aukar Maria आशीर्वादे वामका भाग्यवान स्वाम पाव दुसऱ्या विनंती कर भाग्यवान कुसाचे करवे आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.